कालच्यान सारें विकपा खातीर सेल ऑर परचेस हेचे खातीर केंद्र सरकारान एक ॲप तयार केला आणि त्या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान हें सारें ताचो सेल आसा परचेस आसा करप हें मॅन्डेटरी केलां आणि त्या ॲपान प्रत्येक शेतकऱ्यान आपल्या जमनीच्या संबंधांतली माहिती, आपलो आधार नंबर, आपल्यो बाकीच्यो डिटेल्स जमनीच्या संबंधान, आपल्याक साऱ्याची गरज कितली आसा ती ह्यो सगळ्यो गजाली पयलीं फील करून दिवच्यो पडटा आणि त्यो दिल्या उपरांत मागीर तेका केन्ना तेका डिलिव्हरी जातली साऱ्याची हें तेका मागीर सांगलें वता आनी त्या प्रमाणे ताणें सारें व्हरप अशा पद्दतीचो ह्या एकूण ॲपाची रचना आसा. आतां हो सीझन जो आसा हो सीझन खरें म्हणजे शेतकऱ्यांक साऱ्याची खूब गरज आसा आणि मागीर अशा टायमाचेर हो ॲप आयिल्ल्या कारणान आमच्या शेतकरी भावांची धांदल जावपाक लागल्या. ह्या ॲपाची कल्पना कदाचित बरी आसा पूण तेजो इम्प्लिमेंटेशन करपाचो टायम जो आसा हो मातसो चुकीचो आसा अशें दिसता. ह्या संबंधान ना शेतकऱ्याक डिटेल म्हायती आसा, जे डीलर काम करतात तांकांय हेच्या संबंधान सारकी म्हायती आसा अशें ना. जाय तो अवेरनेस हेच्या संबंधान जावना आणि तेका लागून जेन्ना शेतकरी हे सारें व्हरपा खातीर येतात तेन्ना तांकां हे सगळ्यो गजाली कळ्ळ्या उपरांत खरें म्हणजे सारें तांकां मेळप कठीण जाता आणि म्हणून ह्या संबंधान खरें म्हणजे वा ॲपाचें इम्प्लिमेंटेशन आसतलें, सारे लोकांक कशा सोंप्या पद्दतीन मेळूंक शकता हेच्या संबंधान आसतलें हो विचार करपाची गरज आसा. ॲपाची कल्पना कदाचित बरी आसत पूण प्रत्यक्षात तेजें इम्प्लिमेंटेशन आनी तेच्या संबंधांतलो अवेरनेस हो शेतकऱ्या मेरेन जो मेरेन जायना तो मेरेन खरें म्हणजे तांकां हेचो उपयोग जो आसा तो वेवस्थीत जावचो ना. आणि म्हणून आमच्या शेतकार भावा खातीर जो आधार कार्ड घेवन तेच्या अगेन्स्ट ते सारें दिताले अशा पद्दतीची एक सोपी सुटसुटीत जी वेवस्था आशिल्ली ती वेवस्था चालू दवरपाक जाय. ती जर दवरली जाल्यारूच खरें म्हणजे हातूंतल्यान हो प्रश्न सुटावो जावपाक शकतलो. कारण म्हाकाय सारें मेळटलें म्हणजे शेतकरी भाव जे आसात ते आपली गाडी घेवन येतात, ते मागणी करतात आनी जेन्ना तेंचे मुखार हे सगळ्यो अडचणी येतात तेन्ना तांकां परत तशेंच वचचें पडटा आणि साऱ्या शिवाय शेती करप ही कठीण आसा. आणि म्हणून हेच्या संबंधान फेरविचार करचो, हो फेरविचार करून हो ॲपाचें इम्प्लिमेंटेशन जें आसा तें कदाचित फुडें करचें ना जाल्यार हेच्या संबंधांत जो मेरेन पूर्ण अवेरनेस जायना तो मेरेन तेचें इम्प्लिमेंटेशन करचें न्ही. आनी आयच्या घडयेक जे शेतकऱ्यांक सारें जाय तेच्या ताबडतोब दिवपाची वेवस्था जी आसा ती करपाक जाय. आनी म्हणून त्या संबंधांतले योग्य डायरेक्शन जे आसा ते सगळ्या डिलरांक दिवचें अशी हांव ह्या समयाचेर मागणी करता की जेका लागून आमच्या शेतकरी भावांक हेच्या संबंधान योग्य ते सारें तांकां त्या टायमार मेळूंक शकता हेची वेवस्था जावपाक जाय आणि हें सरकार बेगिनात बेगीन करतलो अशी अपेक्षा दवरता आणि हें जावची अशी मागणी करता.